प्रितीच्या बाबडीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वां विस्वोर वोर 38 ते 42 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 38 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर घडलें तें हें, आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांया कडेन बसून रावली. पूण मार्ता घराचे राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी परती पालून सोम्यान म्हणलें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचो लागचो तो काण घेवचो ना. प्रितीच्या बाबडीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू मार्ताक आनी मोरयेक भेट दिता. आनी बाबडीनो, आमी आयचें शिवर्तमान चोत्रायेन आयकलां जाल्यार आमी पळयता की जेन्ना जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा वेता, जेजू फकत कोणाच्या घरा वचून आसलो फकत जेवण खाण करपाक, ताका जायल्ली देवाच्या उतराची शिकवण दिवपाक. जेजू खंयसरूय वेतालो जाल्यार थंयसर पळयतालो कशे भाशेन तांकां ताच्यान देवाचें उतर दिवंक जाता, कशे भाशेन ताणें देवाच्या राजवटकीची खबर दिवंक जाता, कशे भाशेन लोकांक बरी करूंक जाता, कशे भाशेन थंयसर तांची जी तांचे त्रास आसा ते पयस करूंक जाता. म्हणून जेजू जेन्ना वेतालो कोणाच्या घरा थंयसर शिकवण दितालो. आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता तातूंत आमी पळयता की जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा वेता आनी मोरी जेजूच्या पांया खाला बसून तो जेन्ना शिकयता ती आयकता. पूण तिची भयण मार्ता कितें करता, ती जेवणान जेवण करता, खाण करता, हांगा थोडे वावर करता आनी जें गरजेचें आसूंक जाय आसलें तें जें जेजूचें उतर आयकोपाचें आसलें तें आयकना. आनी ताजे उन आनी कितें करता, आतां येता जेजू कडेन म्हणटा, जेजू म्हणटा तुका कांय पडोंक ना, म्हजे भयणीकूय कांय पडोंक ना. हांव आतां सगळें हें काम करता घरचें, जेवणाचें खावपाचें, कितलो लोक येयला तुका आयकोपाक, आनी म्हजी भयण सगळें सोडून तुज्या पांयाक पड सगल्या आयकता आनी म्हाका आतां खूब सगळें काम करचें पडटा. आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना मार्ताची जी चाल पळयत जाल्यार देवाक जेजूक ती मानना. मोरी कितें करता ती जेजूक मानता, देखून तो मोरयेक आपल्या पांया सकला बसोन ती आयकता म्हणून तो आतां एकदम खोशी आसा. पूण मार्ता देवाचें उतर आयकना, जेजू जी कितें सांगता तें आयकना. ती आपल्या वावरान बुडल्या आनी तेजे उपरांत ती आतां येता आनी केशी घालता हाचेर मोरयेचेर. आनी त्या वेळार बाबणीनो जेजू तिका सांगता, म्हणटा, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो. खरेंच म्हणल्यार एकूच गरजेची. मोरयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. भाव भयणीनो, आमी आयज ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करीत जाल्यार आमकां कळोन येता की आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी देवाक पयलो दवरीत जाल्यार आमचो दीस एकदम बरो जाता. आमी जेन्ना उठ्ठा खूब लोक आपल्या फोनाचेर वेता, खूब लोक कुजनान वेता, खूब लोक रांदूंक वेता, खूब लोक आपल्या पोटाचें वा आपल्या घराचें वा आपल्या ह्या संवसाराचें काम करूंक वेता. पूण भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी जेन्ना उठ्ठा आमी देवा बरोबर वेळ सारता, आमी मागण्यांनी सुमार 1 वर सारता, तेजे उपरांत आमी देवाचें उतर आयकता. हें दिसपट्टें देवाचें उतर जें आमकां मेळटा सदांकाल ताजेर आमी आयकता, नियाळ करता.
हे उतर सदांकाल जे मिसाक आमी पयलें वाचप स्तोत्र आनी देवाचें उतर जें म्हणटा तें शिवर्तमान आमी ताजेर केन्ना वाचता काय ताजेर आमी नियाळ करता काय आनी तेज्या उपरांत थोड्या वेळान 1-2 वरांनी आमकां हें दिसपट्टें देवाचें उतर येता आमी आयकलां म्हणून आमी वाचलां म्हणून आतां आमकां त्या उतराचेर आमकां नियाळ करूंक मेळटा आमी हें खरें कोत्ता काय वो आमी आमचो वेळ फकत आमच्या पोटाचेर आमचे कुडीचेर ह्या संवसाराचेर आमी दवरता आयज भाव भयणीनो जें जेजून त्या दिसा मार्ताक सांगलें तो आयज तुका आनी म्हाका सांगता तो म्हणटा समजा तुजें नांव घे समजा तुजें नांव जुआंव आयज जुआंव जेजू तुका म्हणटा जुआंव जुआंव कितल्यो वस्तूची म्हूण डासती तुका भाव भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जेन्ना जियेता आमकां कितल्या वस्तूंची दास्ती आसा कितल्या वस्तूंची आमकां हुस्को आसा पूण जेजू म्हणटा जेन्ना आमी वेळ सारता मागण्यांनी ताच्या उतर आयकोन ताच्या उतराचेर नियाळ करून आनी तें उतर चड करून आमी पाडूंक भाव भयणीनो जें आमी मागणी कोत्ता जें आमी आमच्या मनान चिंता आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तें उतर आमी पाळटा कोत्ता तें देवाक मानता आनी आमी आमच्या कुडीन मनान आनी आमच्या आत्म्यान आमी बरे भाशेन जियेता आमचो संबंद जेजूशी आनी देवाशी घट जायत वता आमी हें सासणीत जिवीत जिवंक पावता आनी तेज्या उपरांत भाव भयणीनो आमकां एक शांती मेळटा देवाची सगळें जें देवान येवजिलां आमच्या जिवितान आमकां घडोवन येता वय आमकां आमचो खुरीस घेवचो पडटा पूण आमकां शांती मेळटा जितली आमची परिस्थिती वायट आसूं आमकां भितरल्यान आमकां शांती आसा कित्याक जेजू आमच्या सांगात आहा तर आयज खेरीत भाशेन ज्या भाशेन मोरी जेजूच्या पांयां सकला बसोन ताजें उतर आयकोंक लागली आमी जेजूच्या पांयां सकलाक बसोन ताजें उतर आयकोया ताज्या उतराचेर नियाळ करुया तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक आमी आयजतान सुरवात करून हें क्रिस्ती जिवीत एक भावार्थीचें जें जिवीत जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.